नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पणजे स्मार्ट सिटीच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा थंय उरल्यो. हेर कामाक कडेक दवरून 250 कोटींचे 250 कॅमेरा बसयले. विजयाचो स्कॅमाचो आरोप. सरकार म्हणटा स्कॅम न्ही. 382 कॅमेरा, 500 फ्री वायफाय, पर्यावरण सेन्सर, ट्रॅफिक सिग्नलां यंत्रणांचो खर्च आनी 5 वर्सांचे मेंटेनन्स खर्चान येता. तातूंत खंय 558 स्मार्ट पार्किंग सेन्सर हेर यंत्रणाय आसा. Mr. Vishwajit Rane, Mantri, Honorable Minister, 250 cameras at 250 crores. This is what the smart city has spent. This is the information that I have. And please negate it. I'll be very happy to be proved wrong, because this is shocking. खौदळ घालपी हे विजयाचे आरोप. मात सरकारान ताचेर स्पष्टीकरण दिवपी जाप विधानसभेत दिली. 250 कोटीच्या खर्चात फक्त 250 कॅमेरा नाही, पुराय प्रकल्प 2028 मेरेन व्यवस्थापन करपाचो खर्च, सगळ्या खात्याचो डाटा एकठांय करून घेवन आल्तिनार कमांड आणि कंट्रोल सेंटर, 382 सीसीटीव्ही कॅमेरा, 500 फ्री वायफाय हॉटस्पॉट, येरादारी नेम मोडटल्यांक धरूक 80 स्मार्ट कॅमेरा, 10 सुवातींचेर ट्रॅफिक सिग्नलां, शारांत 6 जाग्यांचेर पर्यावरण सेन्सर आणि स्मार्ट सिटी खातीर लागपी वेगवेगळ्यो सुविधा ह्या प्रकल्पात येतात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पणजे स्मार्ट सिटीचे सबस्टँडर्ड काम करपी कॉन्ट्रॅक्टराचेर सरकार कितें कारवाय करतलो? हायकोर्टाचो प्रस्न. हायकोर्ट स्मार्ट सिटीच्या कामाचो दरेक सप्तकांत रिव्ह्यू घेतलो. पयल्याच पावसान रस्ते व्हांवले म्हूण याचिकादारान हायकोर्टाच्या नजरेक हाडून दिले. 1200 कोटी उदकान म्हूण दावो. फुडली सुनावणी 14 तारखेर दवरल्या. पहिल्याच पावसान पणजे स्मार्ट सिटीचे रस्ते व्हांवले, रस्त्याचेर फोंडकुला. याचिकादारान हायकोर्टा मुखार फोटो दवरिले. 1200 कोटी सरकारान उदकांत घाले म्हूण दावो. स्मार्ट सिटीच्या सबस्टँडर्ड काम करपी कॉन्ट्रॅक्टराचेर सरकार कितें कारवाय करता ते 14 ऑगस्टाक सरकारान कोर्टा मुखार सांगचे. कोर्टाची वर्थ. ताच्या पयलीं रस्त्याचेर आशिल्ले डेब्रीज आनी हेर आडमेळी करपी सगळ्यो गजाली रस्त्यावेल्यान काडपाचे. याचिकादारान पणजे 250 कोटीचे 250 सीसीटीव्ही कॅमेरा घाल्यात म्हूण मिडिया रिपोर्ट दिलो. कॅमेऱ्यांची स्थिती व्हेरीफाय करची म्हूण कोर्टान याचिकादाराक सांगला. During hearing on Thursday before the High Court in the matters related with the public interest litigations related with the smart city work of Panjim, the petitioners mentioned that the smart city work is incomplete, deficient and it is of substandard. The petitioner mentioned that like the stretches of Mala and Bhatlem and in the Rai Bandar, the roads are so depleted condition that it is dangerous for the road users. The High Court has asked the government to reply on next date of hearing that whether it is going to take any action against the contractor. The High Court has also asked the government to submit a report that when this work is going to be completed. Mukesh Kumar for Prudent. कॅग रिपोर्टान भलायकी खात्याच्या कारभाराचेर प्रस्न. रिते पोस्ट भरूंक कळाव. वखदां खरेदीक सरकाराचे धोरण ना. भलायकी सुविधांचो उणाव. रिपोर्टान पंचनामो केला. जीएमसीन खंय तज्ञ दोतोरांचो उणाव. खात्यान मनीसबळ धोरण थारावचे. कॅग रिपोर्टान सरकाराक सल्लो. रिपोर्ट मार्च 2022 मेरेनचो. उपरांत कांय प्रमाणांत खंय सुदारणा जाता. मुख्यमंत्री सावंतान वर्स 2021-22 कॅग रिपोर्ट विधानसभेत मांडलो. रिपोर्टात भलायकी खात्याचेर ताशेरे. भलायकी खात्यान स्टाफाचो मोठो उणाव. उत्तर गोंयांत मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी दोतर नर्सींची 17.5% पदां रिती आसात. दक्षिण गोंयांत 17.9%. जीएमसी आनी हेर हॉस्पिटलांनी ताकी परस चड पदां कंत्राटी पद्दतीन भरल्यात. जीएमसीत तज्ञ दोतोरांची कमी आशिल्ल्यान दुयेंतींक जाय तशी सेवा मेळना. रिती पदां भरून काडपाक सरकारान मनीसबळ धोरण थारावचें. वखदां खरेदीक सरकाराचें धोरण ना. समितीची नेमणूकूय ना. भलायकी केंद्रांनी वखदां आनी हेर उपकरणां मेळपाक उणाव जातालो. वखदांची गुणवत्ता तपासपाक खात्याक आपेस. मे ते जुलय 2022 मेरेन 10 ते 83% वखदांचो उणाव आशिल्लो. नर्सरी कॅन्सर केंद्र करपाक सरकाराक कळाव जाला. सरकारान राष्ट्रीय भलायकी मिशनाची अंमलबजावणी करची. केंद्रा कडल्यान मेळिल्ल्या निधीचो वापर करचो. हो रिपोर्ट मार्च 2022 मेरेनचो. ताच्या उपरांत भलायकी खात्यांतल्यो कांय गजाली जाग्यार घालपाक सरकाराक येस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयान एप्रील 2023 ते मार्च 2024 मेरेन सुमार 1200 जाणांच्यो किडनी इबाडल्यात. भलायकी खात्याचो रिपोर्ट. तरणाट्यांमदीं किडनीचें दुयेंस वाडटा. 140 जाणांच्यो किडन्यो फेल जाल्यात म्हूण रिपोर्ट सांगता.
मजगती 800 दादले 400 मायज बायलांक किडनीचे दुयेंस. खासा रिपोर्ट. गोंयांत किडनीची दुयेंसां वाडल्या म्हणून भलायकी खात्याचो रिपोर्ट. 800 दादल्यांक जाल्यार 400 मायज बायलां मनशांक किडनीची दुयेंस. फाटली 3 वर्सांचो रिपोर्ट पळयल्यार 2021-22 सुमार 883 किडनीच्यो दुयेंती सापडिल्ले. 2022-23 1005 दुयेंतींची नोंद जाल्या. 2023-24 मार्च मेरेन 1210 जाणांक किडनीची दुयेंस. मजगती वर्सा तुळेन नियाळ पळयल्यार फाटल्या वर्सा 20 वर्सां पिराये मेरेन 12 जाणांक किडनीची दुयेंस. 20 ते 40 वर्साचे मनशाचे किडनी इबाडपाच्यो सुमार 140 केसी. 40 ते 60 वर्सां पिरायेच्या 451 मनशांच्यो किडन्यो इबाडल्यात. 541 केसी 60 ते 80 वर्सां पिरायेच्या जाणट्यांच्यो. Kidneys are the most overlooked organs, yet they are very, very important for our health. The most effective way and the simplest way I'll say is to hydrate well. Drink 8 to 10 glasses of water. Prevent dehydration, because if you're dehydrated, the chances are very high you will end up getting kidney stones. So I have heard a few people saying that if you drink beer, you will get rid of kidney stones, but that is a complete myth. That doesn't happen. Second, include a diet which is wholesome, which contains good amount of grains, whole grains, pulses, seeds, fruits, vegetables, healthy fats and good sources of proteins. If you have a family history of diabetes or blood pressure, please get yourself tested well in advance. You can do your blood test or even your urine test. When it comes to diet, I would say restrict intake of processed, junk food, packaged foods, because they are very high in sodium, which can cause a lot of strain on the kidneys. So try including diet which is simple, nutritious and home cooked. Last but not the least, I would like to say that avoid consumption of alcohol and smoking, because again it causes a lot of kidney damage. Kidneys are the foundation of our health. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. बँकांचे रिणाचे EMI सध्या स्थिर. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन धोरणात्मक रेपो दर आसा तसो 6.5% स्थिर दवरला. रेपो रेट बदलूंक ना म्हूण RBIचो गव्हर्नर शशिकांत दासान RBIचे 3 दिसाचे मुद्रा धोरण समितीचे बसके उपरांत जाहीर केले. GDP वाडीचो दर 7.2%. To keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. So as you can see, there is good amount of convergence between market expectations and the RBI's policies. The expected moderation in headline inflation during the second quarter of 24-25, that is in the second quarter of the current financial year, on account of favorable base effects, is likely to reverse in the third quarter. मुस्लिमांच्या वक्फ बोर्डाचे व्यवहार मालमत्तेविशीं पारदर्शकतेक मोदी सरकारान वक्फ बोर्ड बिल लोकसभेन हाडले. मुस्लिमांचेर अन्याय सरकार तांच्यो प्रॉपर्टी काबीज करूंक सोदता म्हूण विरोधकांचो बोवाळ. सरकार वक्फ मंडळाचेर मुस्लिम बायलां आनी हेर धर्मियांक वांगडीपद दिवंक सोदता. मालमत्ता तपासाचे अधिकार मॅजिस्ट्रेटाक. बोर्डाच्या निर्णयाक कोर्टान आव्हान दिवपाची तरतूद. निमाणे बिल जेपीसीक धाडले. वक्फाक अनिर्बंध अधिकार दिवपी UPA राजवटीतले वक्फ बिलूय मोदी सरकार रद्द करता. देमायज पावसान लुकसाण जाल्ल्या फार्मागुडयेवेल्या मळेकारांक लुकसाण भरपाय दिवंक प्रक्रिया सुरू. शेतकी अधिकारी पळोवणेक पावले. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत विधानसभेन विशय आयलो. लुकसाण भरपायेक जमनीचो वापर वा मालकी विशीं डॉक्युमेंटांचो इश्यू आसलो तरी मळेकारांक लुकसाण भरपाय दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. सामकी कमी आनी कांय वेपार मेळना. सामको लॉसा पडल्या.
अपेक्षा आमकां खूब आसतले पूण अपेक्षीत तितले जायना न्ही आतां. उटंगराच्या पावसात जायत्या लोकांचे लुकसाण झाला. ह्याच पावसाचो फटको फर्मागुडयेच्या मळेकारांक लेगीत बसला. तांणी लायिल्ले तवशी, चिबड, घोसाळ्याचे मळे पुराय तरेन इबाडल्यात. देखून हे वर्सा पीक मेळप सामकें कुस्तार अशें मळेकार सांगतात. ह्या वर्सा म्हणल्यार आमकां कितें जालें, ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो. हय. आनी ते कारणान आमकां सामकी कुसले पावस पडून आनी पीक सामकी कमी आनी कांय वेपार मेळना. सामकें लॉसां पडलें. ना चवथी आतां श्रावणाक कांय मेळना. चवथी आनी कांय मेळपाना. सो ह्या फावट पिपरी, घोसाळी, विसाळी सगळी गेली म्हणटा. सामकी गेली. ह्या वर्सा तुका माटोळी सुद्दां कांय मेळपा मुश्कील आहा. नाता ते पळय कांय मेळना. हो विशय विधानसभेत लेगीत आयलो, जंय मळेकारांक सरकारा कडल्यान लुकसाण भरपाय दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. पण अंदू जाल्लो लॉस कन्सिडर करून हांव झेडीओक एक गजाल सांगता आनी हावजाकूय प्रॉमीस करता की सगळ्या झेडीओनी अशा पद्दतीन रोड सायड कोण विकपी आसा पळय न्ही, एक्च्युअल एग्रीकल्चरिस्ट हांचो एकदां आतांच तेंच्यांनी वचून सर्वे करून तांची नांवां सयत घेवचें. ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो, कदाचित एलोकेशन नासतलें, हे ते सगळें कन्सिडर करून हांव CM रिलीफ फंडांतल्यान तरी एक एमावंट तांकां म्हणजे जाता. परत हांव म्हटलं की चवथीच्या पयलींच दिता तांकां. आनी CMान सांगलां आमी तांकां गणेश चतुर्थीचे पयलू तांकां कितें दिवपाक जाय आमी सगळें दितले म्हणून. मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या आदेशा उपरांत खात्याचे अधिकारी येवन मळ्यांची पळोवणी करून गेल्यात खरे, मात मळेकार आता लुकसाण भरपाय बेगीन मेळपाची आस धरून रावल्यात. CMान दिल्ल्या आदेशानुसार जे झेडीओ आहा तेंच्यांनी आपली टीम मळ्यांनी धाडून चेक करपाक लायले की कितले लोकांचें लुकसाण जालां. त्या प्रमाणे आयज काल सकाळी जे ऑफिसर येवन हेंच्यांनी चेक केलें आनी मळेकारांनी आपापले जितले लुकसाण जालां त्या प्रमाणे फोटो जावं तांकां कागदपत्रां कितें आहा ती बरोवन दिल्ली आसा. आनी अपेक्षीत आहा मळेकारांक की चवथी पयली पण जाता तितली मदत तांकां सरकारान करची अशी तेंची अपेक्षा आसा. फर्मागुडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बांबोळे कुजिरा कॉम्प्लेक्सान शिमिटाचो गुदांव, म्हालाचे ट्रक यो वच करतात. शाळेच्या भुरग्यांक त्रास, अपकीर्त घडत म्हूण पालकांक हुस्को. आमदार विरेश बोरकारान विशय विधानसभेन काडिल्लो. अजूनही प्रकार बंद जाल्लो ना. कामगार सांगता ग्राउंडाच्या कामाक लागून शिमिटाचो स्टॉक करूंक गुदांव. प्रुडंट ग्राउंड झिरो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या कार्यकाळात पणजेच्यो शाळा बांबोळेच्या कुजिरा कॉम्प्लेक्सांत शिफ्ट केले. शाळांक स्वतंत्र शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स मेळ्ळा. मात फाटले कांय दीस कॉम्प्लेक्सांत सिमिटाचो गुदांव उबारिल्ल्यान भुरग्यांक त्रास. थळावो आमदार विरेश बोरकारान विशय विधानसभेत काडिल्लो. Attention of the house is drawn as in the minds of the parents of children going in Kujira school complex. As recently one person has set up a godown of hardware trucks. Speaker sir, Kujira complex जो आसा थंय स्पीकर सर व्हडले ट्रक येता आनी थंय कितलेशे जे भुरगे आसा ते येता वयता. सो CMान मातशें पळोवचें कारण एड्युकेशन हब कॉम्प्लेक्स ते काडून घेवचो स्पीकर सर. समज हें आसा नाल्यार कित्याक फोटोग्राफ जायना हांव CMाक दिता खंय एक्झॅक्टली खंय करता. मजगती प्रुडंटान गुदांव कोणी आनी कित्याक बांदलो तो जाणून घेवचो यत्न केलो. थंय काम करपी कामगार सांगता ग्राउंडाचे खंय काम चल्लां. सिमेंट साठोवन दवरूंक गुदांव. गोडाउन में क्या है इसमें? और गोडाउन है. अंदर क्या आता है? सीमेंट. सीमेंट किस काम के लिए? इधर अंदर में काम चालू है ना उसके लिए. कौन सा काम? बिल्डिंग का? नहीं ग्राउंड का अंदर. ह्या गोडाउनात हांगासर आमी आतां ते पयले जे कामगार आसा ते म्हणटा की एका कामगाराक आमी उलयले ते म्हणटा की हांगासर सिमेंट येता आनी हे सिमेंट हांगासरूच कितें ग्राउंडाचें कितें काम चला त्या कामाक यूज करपा खातीर हांगासर हे सिमेंट हाडलेलें आसा आनी ते सकाळी टायमाचे ट्रक येता हांगा जावं धाकटो गाडी टेम्पो येता. सो ताका लागून हांगासर भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता कारण हांगासर हे फूल कॉम्प्लेक्स आसा ते भुरग्यां खातीर आसा आनी हांगासर ट्रक जावं आनी गाडयो खूब धोकादायक जावपाक शकता. सो हांगासर पुलिसूय आसता बट ह्या कॉम्प्लेक्स भितर अशा तरेचे हेवी व्हेकल येवपाक जायना अशें आमदारान प्रश्न उपस्थित केल्लो. प्रुडंटा खातीर बांबोळी कुजिरा कॉम्प्लेक्सांतल्यान रुपेश रावत. सिद्धी प्रभू पोरोप साखळेची नवी नगराध्यक्ष म्हूण तिका वेंचून काडली. 2 सप्तकां आदी रश्मी देसायान नगराध्यक्ष पद सोडिल्ले. त्या उपरांत नगराध्यक्षाची सुवात रितीज आशिल्ली.
सुवात बायल उमेदवाराक राखीव आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री आमदार प्रमोद सावंताचे आशिर्वादान सिद्धीक नगराध्यक्षाची खुर्ची. सुमार 2 सप्तकात सांखळे नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाची सुवात रिती उरल्या उपरांत बेरेस्तारा सिद्धी प्रभू पोरोबाची नगराध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाली. काहीच नसताना संघर्षात प्रामाणिकपणा हांवें केली. आय हॅव ऑलवेज बीन अ व्हेरी आर्डंट अँड फॉलोवर्स ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत. आयज तेंच्यांनी म्हाका फळ दिला, पण त्यांच्याकडे जी शैली आसा पळय, खूब कितें आसतना सिंपल रावप, अधिकार आसतना नम्र रावप आणि गरम तकली आसतना शांत रावप, ते 3 गजाली म्हज्या कडेन देवान दिल्या पुरो इतलेंच मागता. आनी तुमचे देव बरें करूं. ताणें म्हटलां की आपूण लोकांक जाय तशें दी. आमी सदांच म्हणटा लोकांक विश्वासांत घेवन लोकांक जाय तशें म्हणटा हांव हांगाच पयर उडयता, हांव आनी कितें करता हे लोक मनांत रावतले. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा, लोकांनी वायट म्हटल्यार जाता एकदां, बट लोकांक विश्वासांत घेवन स्वच्छ शहर, सुंदर शहर जे मेंटेन म्हणजे फाटले फावटी ल्हान शहरांत आमी गोंयांत 1 नंबराचेर आयले आणि त्याच पद्दतीन परत तो नंबर मेंटेन करता आसतना आमी गूड रेव्हेन्यू अर्निंग म्युनिसिपालिटी सुद्दां जावपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. आयज नागपंचम. मुर्तीकारांचे नागदेवतेच्या मुर्त्यांक फायनल टच अप दिवपाचें काम पुराय. वेगवेगळ्या तरेच्यो नागोबाच्यो मुर्त्यो मुर्तीशाळेंत फोंडो काडून उब्यो. मुर्तीकार म्हणटा गणेश मुर्तीचेर मेळटा तशी सबसिडी नागोबाच्या मुर्तीचेरूय दिवची. नागपंचम लागीं पावली म्हणटकीर बाजारात नागोबाच्यो रंगयल्ल्यो मातयेच्यो मुर्त्यो येवपाक लागतात. मात ह्यो नागोबाच्यो मुर्त्यो तयार करपाक, रंगोवपाक मुर्तीकार बरोच पयलींच्यान कामाक लागता. असोच एक होंडा 70रीचो तरणाटो फाटली कितलीशीच वर्सां जाली नागाच्यो तशाच गणपतीच्यो मुर्त्यो करता. दीपक गांवकार खंयच्याच सरकारी वा खाजगी नोकरेच्या 9 ते 5च्या फंद्यात पडनासतना आपल्या आंगात आशिल्ल्या कलेक जोपासून स्वयंपूर्णत्वाची देख दिता. जवळ जवळ हांव ल्हान आसतना 7वी शिकतालो तेन्ना 2000 हांवें सारकें स्टार्ट केलें 2000 तेन्ना हांव 20-30 नाग करतालो. आतां म्हाजे 300-350 नाग आसा. हेल्पाक फॅमिली आसा, म्हाजी मिसेस आसा, भावाची भुरगीं आसा आनी आमचे शेजारी गणपती करपाक येता तिथेच हो 300 नाग म्हाजे बाजारांत सोंपता, गांवांत सोंपता, बरो होना बाजारांत करता आनी अशें करून शेजारी गांवाचे लोक येवन पयशे व्हरता. अशें म्हाका नागांक मार्केट खूब मागणी आसा, पण म्हाका टायम मेळना करपाक. गणपती म्हाजे चड आसा आनी हांव एकलोच जाता पेंटींग करपाक, म्हणून हांव अशें 10 जवळ जवळ 10-12 करता हे नाग. सरकारी अनुदान दिल्यार मजत जातली म्हणून गांवकार मागता. गव्हर्मेंटाक सपोर्ट मेळटा, गणपतीक मेळटा, मानधन मेळटा. एका गणपती फाटल्यान आमकां 100 रुपया मेळटा. नागा फाटल्यान कितें मेळटा? नागा फाटल्यान ना तशें. सरकारान गणपती कडल्यान मातसा एक जागात मानधन दिल्यार मातशें कलाकारांक बरें पडटलें. कित्याक गणपतीच्या हांगा तशी गांवांनी रेड वचना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. भारताक पॅरीस ऑलिंपिकान हॉकींत कांस्य पदक फावो जालें. भारताच्या दादल्यांच्या पंगडान स्पेनाक 2-1 गोलान हारयले. ह्या सर्तीच्या जैता उपरांत भारताची मेडल टॅली 4चेर पावली. भारताक 4 कांस्य पदकां जाल्यात. पॅरीस ऑलिंपिकान फायनलीक अपात्र थारिल्ल्या विनेश फोगाटान झूज सोडले. रेसलिंगांतल्यान निवृत्तीची घोशणा. निमाणे मॅचीन 50 किल गटान फक्त 100 ग्रामांच्या मायज वजनान विनेश अपात्र थारले. आयोएन पॅरीस कोर्टान अपात्रतेक आव्हान दिला. विनेशाचे रुप्या पदक साल्वार करूंक निमाणो यत्न. संसदेन सरकाराच्या नांवान शबय. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.